नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकारान मायन्सवाल्यांक मायनिंग लिजाव वेकेट करूंक लायल्या उपरांत तांणी पंप पायपां काडली. ते वटेन पावसांत खणीचे सेफ्टीक नेमिल्ली 9 वांगड्यांची समिती फुटून दोगूच उरल्यात. पावसांत मायनिंग पिटांक हुंवार मारल्यार जबाबदार कोण? लोकांक हुस्को. दिवचल शिरगांवां मायनिंग पिट्स चड. मुख्यमंत्र्यांक विचारल्यार तो कानार केस काडून चल्लो. पावसांत खणींचे सुरक्षेचे ऑब्र सरकाराक पेलवतले काय ना हो मोठो प्रश्न. मायनिंग लिजा ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया सुरू करून सरकारान खणींची सेफ्टी सांबाळूंक वांगड्यांची खासा समिती नेमिल्ली. मात समिती फुटून थंय आतां मायनिंग आनी WRDचे अशे दोगूच वांगडी उरल्यात. मजगती लीज होल्डरांनी आपापले वॉटर पंप आनी कनेक्शनां काडपाक सुरवात केल्या. आतां मायनिंग पिट्स कशे राखतले काय म्हूण प्रश्न. सरकारान पावसा आदी पावलां उखलची. उदक भरल्यार खंय लोकांचें संकट. मुळगांवां मायनिंग पिटा लागीं रावपी वचन गाड उलयलो. 2011 जेन्ना हांगासर मुळगांवां जेन्ना कॉलॅप्स जाल्ले हीच ती सायड आसा आनी आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार ह्या फावटी सरकारान जो कितें निर्णय घेतला तरी आसतना सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें जेणे करून आमची जी पिठांतलें उदक जे भायर वचपा जाय आनी त्या भायर गेल्या कारणान जे जर चड पावस पडलो आनी ते जर भायर ना गेले जाल्यार आमच्या गांवांक हेजो धोको आसा. लोकांचे लुकसाण जातकीच सरकार भरपाय दिना. दिवचल ते शिरगांव मेरेन मायनिंग पिट्सांचो वाठार. कोणेच उदक पंपिंग केलें ना जाल्यार लोक वस्तींचेर हुट्टेचें संकट. सहभागाचे आमकां एक धंदा हाडले आनी आतां 5 वर्साचे पयशेच घालूंक ना घालता म्हटल्यार आतां ते कमिटीचे कशें कितें ते आमच्यान सांगल न्हू. कमिटी विचारल्यार म्हळ्यार एका वर्सा घालता आनी घालूंकूच ना. वयर पिड्यार खूब आहा तशी सबंद बिचोल एक तेकले ती हांगा शिरगांव तेकले 1 टॉप 2 टॉप 3 4 5 टॉप अशी बीन पिठां खूब आहा. कार्पेट बी काय कॉलेज जावंक शकता न्हू ते पूण समज ती कोणा जर उसपाक ना कोणा भरल्या उपरांत तुडूंब भरतले आनी फूक मारून कॉलेज जातले. मायनिंग पिट्स भरून गांवांक मार बसल्यार जबाबदार कोण? सर्टनली ते डेंजरस आसूंक शकता न्हू आसतलेच कित्याक हेवी रेनफॉल जाता पावसाळ्यात तितूंत पाणी भरून ओवरफ्लो जावंक शकता. होल आसतले ते पाणयाचो मागीर फ्लो कसो वयतलो सकयल परत खंयसून वयतलो आनी येताना तो उंचावसून सकयल देंवताना कसो येत तेजो नेम ना. काही वर्सां पयलीं अशें जाल्लो इन्सिडंट आनी पाण्याचो लोड सकयल येयलो माती व्हांवून येयली डोंगर पोखरलो तो सगळें आसा बऱ्याच जाणांक खबर आसा ते. त्यामुळे गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन तांकां दिलें तूं वेकेट पण गव्हर्मेंटान आमच्या सरकारान ते अशी खातरजमा करूंक जाय की ते सगळे व्यवस्थित मशिनरी हालयले जाल्यार प्रिकॉशनरी थंय मागीर कितें आसा परत. दुसरी गोष्ट आनी कोण वचून ते करूंक शकना. द बेस्ट नोन बाय दोज पीपल ओनली हाव टू डू दॅट. दुर्भाग्य जावचो न्हू पण नॅचरल कितें जावंक शकता जाल्यार कोण जबाबदार ताका मागीर. मायनिंग ऑथॉरिटी मॅनेजमेंट म्हणपाचें का गव्हर्मेंट म्हणपाचें ते हात वयर करतले कारण गव्हर्मेंटान आमकां सांगल्या प्रमाणे आमी खाली केलें म्हणटले. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो आयकून ना आयकल्ल्या भशेन करून मेको. मायनिंग पिठां ती पावसान भरपाक शकता तेजेर कितें तुमच्या ताब्यान घेता सर. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. पंचायत वॉर्ड OBC आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ना. राज्य वेंचणूक आयोगाकडच्यान आयिल्ली आरक्षणाची फायल सरकार परत धाडटा. सगळी प्रक्रिया करूंक तशेंच मदीं पावसाळो आशिल्ल्यान वेंचणूक 5 म्हयने फुडें वचूं येता. मुख्यमंत्र्या बरोबर आज म्हत्वाची बसका. प्रशासक बसोवन वेंचणूक दिवाळे आदी घेवपाचें थारूं येता. 4 जुनाक जावपा आशिल्ली 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको आतां 5 म्हयने फुडें धुकलपाची चिन्ना. वॉर्डांच्या OBC आरक्षणा खातीर पंचायत वेंचणुको 4-5 म्हयने फुडें वचपाक शकता म्हूण सुत्रां सांगता. सोमारा पंचायत वेंचणुके विशीं पंचायत मंत्री मुख्यमंत्र्याची बसका जातली. 186 पंचायतींचो टर्म 19 जून 2022 दिसा सोंपता. 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको पावसाळ्या उपरांत जावपाक शकता म्हूण सुत्रां सांगता. OBCच्या वॉर्डांच्या आरक्षणाचेर सरकार सातिस्वेत ना. आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक धरून ना म्हूण सरकाराक दिसता म्हूण सुत्रां सांगता. मुख्यमंत्री पंचायत मंत्र्याची ह्या विशयाचेर सोमारा बसका जाता. बसके उपरांत पंचायत वेंचणुकेचें चित्र स्पश्ट जातलें. गरज पडल्यार विशय कॅबिनेट बसकेंत व्हरपाचेर निर्णय जातलो. परत आरक्षण प्रक्रिया करपाक वेळ लागतलो. पावसाळो तेंकलो. आरक्षण जाग्यार घालून पावसाळो सोंपतकीच वेंचणूक जावंक शकता म्हूण सुत्रां सांगता. 19 जूनाक पंचायतींचे 5 वर्सांचो टर्म सोंपता.
वेंचणुको फुडें धुकलतले जाल्यार 19 जुनासावन पंचायतींचेर प्रशासक नेमून काम चलोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वेंचून आयिल्ल्या राजकारण्यांनी आपल्या हिंदू धर्मा खातीर आज मेरेन कितें केलां? कांयच करूंक ना जाल्यार करपाची गरज आसा. केला जाल्यार भिवपाची गरज ना म्हूण तपोभुमीच्या ब्रह्मेशानंद स्वामीचो उलो. कुणय मठांतले कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत, मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी कांय आजी माजी आमदार आशिल्ले. थंय ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयलो. देशभरांत मोडिल्ली आणि दुसऱ्या धर्मांनी कब्जो केल्ल्या देवळांच्या जमनींचो पुनरुद्धार करपाची मोहीम चालू आसा. वेंचणुकेच्या काळांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय गोंयांत पुर्तुगीजांनी मोडिल्ली देवळां परत बांदपाची घोशणा केली. आता तपोभुमीचो स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराजाचो हिंदू राजकारण्यांक धर्माच्या नावार उलो. आम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आम्ही हिंदू म्हणून आपलं काम केलं पाहिजे. हिंदू म्हणून आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. हिंदू आमदार म्हणायला आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. मी हिंदू आहे. आज आम्ही पाहतो की हे सीएम असो किंवा बाकी खासदार असो, आमदार असो, सगळे असो, स्वतःला आपण जरा एकदा विचारा की मी हिंदू धर्मासाठी आमदार म्हणून काय दिलं, मी मुख्यमंत्री म्हणून, मी आमदार खासदार म्हणून मी माझ्या धर्मासाठी काय केलं, असा एक दिवस विचार करून लिस्ट काढावी आणि त्याच्यामध्ये मग आपण जर कमी असेल तर भर घालावी आणि जर समजा चांगलं काम केलेलं असेल तर यतो धर्मस्ततो जयः, तो तुम्हाला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. जिथे जिथे धर्म आहे तिथे तिथे जय आहे, लक्षात घ्या सगळ्या आमदार आणि खासदारांना. तुमच्याकडे धर्म नाही, धर्मासाठी काम नाही, बेकार आहेत सगळे, बिनकामाचे आहेत सगळे. कितीही तुम्ही प्रतिष्ठा कमवा, तुमच्या मागे जर धर्म नाही, वाटोळच आहे तिथे. म्हणून धर्माला सोडून कसलंच काम नका करू. धर्म सोबत ठेवून काम करायची सवय आपण ठेवली पाहिजे. हिंदू हिंदू म्हणतो, आम्ही कोणावरती आघात करत नाही, आम्ही कोणाच्या कत्तली करत नाही, आम्ही हिंदू म्हणून कोणावर आक्रमण करत नाही, आम्ही कोणाला त्रास करत नाही. उलट आम्हीच त्रासलेले आहोत. आमच्यावरच सगळेजण घाला घालत आहेत, मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण करत आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये आमचीच देवळं फोडतात आणि ही फोडलेली देवळं परत बांधली तर आम्ही दोषी. बरोबर ना मुख्यमंत्री? आम्ही जर आमचीच मंदिर तोडलेली परत बांधायला जर समजा होय म्हटलं तर आम्ही डिव्हिजिव्ह काय, आम्ही आमच्याच प्रांतात आहोत. आम्ही अजून कोणाला वाईट म्हटलेलं नाही, उलट सर्वांचं स्वागतच केलं आणि आम्ही डिव्हिजिव्ह फोर्स झाले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत टाटा ग्रुपाक हाडपाचे यत्न. IT, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी अशा वेगवेगळ्या उद्देगांच्या मळार सक्रिय आशिल्ल्या टाटा समूहाचो मोठो मदर उद्देग आयल्यार MSME उद्योगांक वाव मेळटलो म्हूण सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची टाटा सन्स समूहाच्या CEO बरोबर बसका जाली. उद्देग मंत्री माविन आनी मुखेल सचिव पुनीत गोयलूय आशिल्ले. जुवारी उपरांत वेर्णा फॅक्टरींतले अपघाताची बॉयलर्स खात्यान चवकशी सुरू केल्या. मंत्री निळकंठ सांगता, जुवारी एग्रोचे टाकयेचे ब्लास्टा उपरांत शुक्रारा वेर्णा एके फॅक्टरीत अपघात. फॅक्टरीत मशिनाचो पार्ट सुटून कामगाराच्या तकलेक बसलो. तो क्रिटिकल. ताका हॉस्पिटलांत घालो खरो, पूण दुसऱ्या दिसाय बेशुद्ध. पुलीस केस जाल्या. जो इन्सिडेंट जाला तो काम करता आसतना, एक ऑपरेटर काम करता आसतना एक कामगार तेंच्या देगेसून चलता आसतना ते मशिनाचो प्रेस मशीन ते एक पार्ट्स उसावळो आनी वाटेन वयता आसतना म्हणजे तेंच्या भितर मुवमेंट करता आसतना एक पार्ट तेंचे तकलेक हिट जालो आनी ताका सादारणचे 6 कितें तरी स्टिचीस पडले. कंपनीन ताका इमिजिएट SNR सीन साळगांवकर हॉस्पिटल एडमीट केलें. तेज्या उपरांत काल ताका न्यूरोसर्जरी ट्रिटमेंट जाय. अजून तो अनकॉन्शियस आसा. ताका काल मेडिकल कॉलेजीन एडमीट केलो आनी
दे आर कन्सल्टिंग न्यू रिसर्च. बाय द टायम आम्ही डायरेक्शन दिला कंपनी की त्याचे फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांच्यानी घेऊन जाय आणि त्या प्रमाणे त्यांचे घेतले आहे. तेच रात्री त्यांच्या फॅमिलीक बेळगोचो कामगार बेळगोसून ते फॅमिलीक हाडला हांगासर आनी ते ट्रिटमेंट करता. आणि त्याप्रमाणे आमचे फॅक्टरी बाजार इन्स्पेक्टर डिपार्टमेंटासून बाजार इन्स्पेक्टर ते वचून चॅकअप केले आणि तांकां बरयलां की इन्व्हेस्टिगेशन जाय सर पंचनामा काल चालू आसलो. ऑलरेडी पोलीस कंप्लेंट जाल्ले आहा. बाय द टायम तितके जे कंपनीचे हें आहा ते मातशें स्ट्रेंथ स्टॉप आसतलें की जणू काय ते पार्ट्स असो उसाळो हाडले कित्याक ह्युमन लायफाक असले डेंजरस ही सिस्टम आसूं नये. राती हळदोण्या मैड्या ॲक्सिडेंट गाडी वरून लायटीच्या खांब्याक मोखली. गाडी काबार थंय पार्क आशिल्ली स्कूटरूय डॅमेज. मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण ड्रायव्हर खंय राती 2च्या सुमाराक म्हापशेच्यान हळदोण्या वतालो. वाटेर दोळो लागलो आनी गाडी मोखली. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. आमी आसा आतां मैड्या हांगासर आनी आमकां काल राती अशी एक गजाल आयकपाक येयली की 2 सुमार म्हापशासून हळदोणा वचपी गाडी एका खांब्यार मारली आनी थंय तशीच एक एक्टिवा उबी आसली आनी तिचेरूय तसोच एक धक्को बसलो. आनी ड्रायव्हराच्या म्हायती प्रमाणे तो सांगता की ताका जॅम येयल्ल्या कारणान तेणी गाडी मारली आनी अशें कोणाक कांयच जावना, सगळें सेफ आसा. स्टुडंटा खातीर नवसरात सरगांवकर. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. वीर सावरकरांचे गोंया विशीं मत कितें आशिल्लें, गोंय आदींच स्वतंत्र कशें जावपाचें हे ताचे विचार लोकांक कळपाची गरज आसा. गोमंतक आनी 1857चे स्वातंत्र्य समर ह्या तांच्या ह्या 2 पुस्तकांचे रिप्रिंट करतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. कुमाव लिटररी फेस्टिवलात विक्रम संपताच्या सावरकर पुस्तकाचे विमोचना उपरांत मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. दोन्ही पुस्तक जी आसा पळय न्ही ही आमी रिप्रिंट, कारण ती गोमंतक हे पुराय वीर सावरकरान बरयल्लें गोंयचेर पुस्तक आसा, त्या ती तें रिप्रिंट करप आनी परत एकदां पुराय सगळ्या देशांत तें पावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. ज्या निमित्तात वीर सावरकरांचें गोंयच्या बद्दल विजन कितें आशिल्लें, गोंय कितल्या बेगीन मुक्ती मेळपाक जाय आशिल्लें हें तेंच्यांनी त्या पुस्तकांत बरयलां. तें परत एकदां लोकांक कळप, कारण बरेचशे फावटी स्वतंत्रवीर सावरकराचो पोर्ट्रेट जेन्ना आमी विधानसभेत लायलो तेन्ना बऱ्याच जाणांनी विचारलें कनेक्शन कितें काय म्हणून. जांकां कनेक्शन खबर नासलें तांकांय तें कळप. हाज्या खातीर हें पुस्तक सगळ्या पर्यंत पावप ही गरजेचें आसा. इंग्लीश, हिंदी, इंग्लीश, मराठी आनी कोंकणी. इट इज अ गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट. Today, it's very, very propitious that this book is being launched in Goa, a place which was very close to Veer Savarkar's heart. Even as a prisoner in Kalapani, he had, through the nails and through charcoal, he had scribbled on the walls of the cellular jail that famous poem called Gomantak, which highlighted the tortures that the Hindus of Goa faced during the Portuguese rule, the Goan Inquisition, the destruction of the places of worship, and so on. There's one thing that's there in the book, Vikram didn't mention it, but I find it truly remarkable. In our sacred texts, there is a reference to something called Prayopadesha, which means that when you have fulfilled your role, you decide to exit consciousness. And it's not suicide. I cannot think of anyone else in contemporary India who has done this. भारतात न्हंयो आनी न्हंयांचे मोठे नेटवर्क आशिल्ल्यान क्रूज ट्युरिझमाक मोठो वाव. केंद्रीय पोर्ट्स मंत्री श्रीपाद उलयला. नॅशनल वॉटरवेज प्रकल्पांनी वॉटरवेज 68 सकयल मांडवी येता. भारतातले नंबर 1 क्रूज डेस्टिनेशन जावपाची गोंया कडेन ताक आसा म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. मुंबईत पयली इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनॅशनल क्रूज परिशद जाली.
Our Prime Minister's vision of improving the economic conditions of the state, having trade, tourism, and technology together, we need to, as state, start exploring more avenues, start looking at more opportunities, and start thinking out of the box. Goa as a state has been selling tourism mostly on the sun, sand, and sea. We are looking for opportunities to look at it differently from hinterland, heritage, and various more things which we can allow the economies of the states to grow. But when we start to look at these opportunities, it cannot be only the flow of tourists coming through internationally or domestic via charters or via flights. And that's what exactly makes this conference very important for all of us. This conference of developing India as a cruise hub, the theme itself is a great opportunity for all of us. And I should take this opportunity to thank our Union Minister Sri Sarbananda Sonowal ji and our Sripad Babu ji for having taken this wonderful initiative of getting this conference organized. This will allow us to think about a lot of opportunities that we can do. Currently, only the below 5 national waterways, that is northwest, are offering the river cruises. Currently, the Ganga National Waterways 1 and Brahmaputra National Waterway 2 river cruises accounts for majority of the river cruising traffic. National Waterway 1, it is Ganga development of 13 vessels with annual traffic of 12,000 passengers in FY19. Key attraction, that is Ramnagar Fort, Kashi Vishwanath Temple, Mahavir Jain Temple. National Waterways 2, that's the Brahmaputra development of our vessel with annual traffic of 950 passengers in FY19. Key attraction, that is Kaziranga National Park, Manas Forest Reserves, Tea Gardens. National Waterway 68, that's Mandavi. Key attraction is Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, Basilica of Bom Jesus, Santa Monica Jetty, nearby beaches of Anjuna, Baga, Kalangut, and Kandolim. National Waterway 3, this is West Coast Canal. Key attraction is Champakara Canals, Udyogamandal Canal, Kayamkulam, and Chavara. कोविडा उपरांत स्कुलां ऑफलायन आनी शिक्षणाक हेवी इन्फ्लेशन. चोपड्यो, पेनां, कंपास, स्कूल बॅग, युनिफॉर्म सगळेंच देमायज म्हारग. पालकांच्या बोल्सांक बरोच मोठो बोथो. स्कुलाचे सामानाचे रेट 40 ते 50% वाडल्यात. स्कुलांची फी वाडल्या. युनिफॉर्माचे 2 सेट 2,500, बॅगाय 1000-2000. रेनकोटाचे तेच. खासा रिपोर्ट. सरकार शिक्षण फुकट सवाय म्हणटात तरी जमिनी परिस्थिती वेगळीच आसा. हायस्कुलांची फी अंदू देमायज वाडल्या. चोपड्यो, पेन, स्कूल बॅग, युनिफॉर्म, स्कूल शूज आनी स्कुला खातीर लागपी बाकीच्यो वस्तू 40 ते 50% म्हारग जाल्ल्यान पालकांची बोल्सां रिकामी जावंक लागल्या. जेन्ना पॅन्डेमीक सिच्युएशन आशिल्लें तेन्ना एकदम कॉस्ट एकदम कमी आशिल्लें. पूण आतां जे भुरग्याची जी फीज आसा ती ऑलमोस्ट डबल जाला. देन युनिफॉर्म, बॅग्स, मागीर जो ऑल खर्च आसा पळय तांचो बॅगाक युनिफॉर्म म्हण किंवा शूज म्हण तांचे जे एक्सपेन्सीस आसा पळय 30 to 40% आमकां जास्त जाला. वेवसायीक अरिश्टांत जाल्लें लुकसाण भरून काडटात, एक पालक उलयली. लागता वह्यो, पुस्तकां, कपडे, बॅगां सगळेंच म्हारग जाल्लेलें दिसता. कारण हे उद्योग करपी लोकांक फाटलीं 2 वर्सां खूब नुकसान सहन करचें पडलां आनी आतां तेंची आर्थीक परिस्थिती ढळमळीत जाल्लेली आसा. तेका लागून ते आपले नुकसान जे जाल्लें आसा ते भरून काडूंक सोदता आनी ही म्हारगाय वाडलेली आसा. रशिया युक्रेन गॅराक लागून पेपर म्हारग म्हूण चोपड्यो म्हारग. पोन्न्यो चोपड्यो आदल्या रेटीनूच दितात. नव्यांची रेट वाडल्या. आनी आतां रशियाचो वॉर जालो, आमचे सगळे पेपर पल्प रशियासून येता. तेका लागून तेजे सगळे रेट वाडलो. ओल्ड स्टॉक आसा आमी विकता. तेका खातीर ते सगळे ओल्ड स्टॉकाचे ओल्ड रेट आशिल्ले. आतां जेन्ना न्यू स्टॉक येता न्हू, म्हणजे समज 10 दिसां 15 दिसां न्यू स्टॉक येता, ते सगळेचे ₹1 ₹2 वाडटा. एक बुकाचे ₹2 ₹5 वाडटा म्हणजे टोटल तुका बिलाचेर ₹100 ₹200 पर स्टुडंट वाडटा. बुकूय तसो आतां ₹20 आशिल्लो ते 22-25 अशें जालें. ₹30 आशिल्लो तो 35, 38 अशें जालें.
आणि 60 रुपया आशिल्लो तो 70 रुपया जालो, 50 रुपया आशिल्लो तो 60 रुपया जाले. पेट्रोलियम प्रोडक्टांची रेट वाडिल्ल्यान पेनां फायली म्हारग, जीएसटीचोय परिणाम. पेट्रोलाचो रेट खूब वाडलो आनी सगळे प्लास्टीक आमी आयटमाचे आसा, पेन, फायली, प्लास्टीक फायली, कंपस बॉक्स, तशे फोल्डर, ते सगळे प्लास्टिकाचे आयटम. प्लास्टीक कम्स फ्रॉम पेट्रोलियमाचो प्रोडक्ट आनी ताका लागून तेजो रेट चड वाडलो, 40% 50% वाडलो. ते तूं समज तुजो नॉर्मल पेन आशिल्लो 10 रुपया, तर 10 रुपयाचे 15 रुपया जाले. बुक्स आणि पेन, बुक्स पेपर वाडलेल्या कारणान वाडलो अरावंड 20% सुमार, आणि पेनाक GST 12 ते 18% केली. ताजे खातीर पेन 10 रुपया ते 15 रुपया जालो, 5 रुपयाची आशिल्ली ती 7 रुपया जालो. ना म्हणल्यार एका भुरग्या फाटल्यान फकत स्कुलाक लागपी साहित्य, युनिफॉर्माक 6,000 रुपया तरी खर्च, वेल्यान रेनकोट आनी बाकीचो खर्च वेगळो. बॅग्सूय तशेंच अरावंड 1200 रुपया आशिल्ले ते आतां 1500 जाले, 1499. एक युनिफॉर्म जर आमी घेतलो न्ही तर एक सेट मिनिमम तुका तेका 1200 रुपया तरी खर्च आसा. स्कूल बॅग आमी पळयले तर स्कूल बॅग हे सादारण 1200 रुपया पासून ते 2-2,500 रुपया पर्यंतचे आसा. तुजे आतां रेनकोट आसतलो, सगळे पयशे जातले हे म्हणजे आतां जुनान जेन्ना स्कूल सुरू जातले तेन्ना प्रत्येक पालकाक मिनिमम 6,000 रुपया 6,500 रुपया खर्च अपेक्षीत आसा. आणि हे आमी जेन्ना 2 युनिफॉर्माचो सेट शिवतले जाल्यार आयज आमकां मिनिमम 2,500 ते 3,000 रुपया खर्च येतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. धारबांदोड्या ओकांब दूधसागर न्हंयच्या पात्रात UPचो मितेश मिश्रा म्हणटा तो 24 वर्साचो तरणाटो बुडलो. 6 जाणांचो ग्रूप न्हंयत न्हांवंक म्हणून देविल्लो. दनपारां अकस्मात उदकाचो फ्लो वाडलो आनी मितेश व्हांवन गेलो. न्हंयत देव नाका म्हूण पंचायतीन बोर्ड मारूनय ट्युरिस्ट खंय आयकनात. आयज हांगा एक 6 जाणांचो नॅस्लेन जे काम करता पळय न्ही, ते 6 जाणांचो एक ग्रूप हांगा अकामी म्हणून ते न्हांवपाक आयिल्ले. ते न्हांवता आसतना एक उदकाक एक मजा खेळपाक म्हणून अशें गेल्ले पळय, तो गेलो उदकान सामको व्हांवन गेलो आनी उदकाचो फ्लो आशिल्लो तो भरपूर हाय आसलो. आनी कितें म्हाका दिसता वयर ज्यो 2-4 बांधारे आसा तेजी प्लेटी काडले काय कळना. तो अकस्मात एक सादारण 2:30 सुमार अकस्मात उदकाचो फ्लो वाडलो आनी तो भुरगो जो गेल्लो व्हांवन गेलो तेच्या जिजान ताका वाचोवपाक भरपूर प्रयत्न केलो पण तो मेळना. सो हेजे फुडें हांव गव्हर्मेंटा कडेन लागीं मागता कितें तेंच्यांनी हेजेर कितें ते उपाय सोल्युशन काडचें, नाल्यार अश्योच घटना जायत वयतल्यो आनी परत लोकांक गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जातले. आनी गांवच्या लोकांनी हांगा भरपूर प्रयत्न केले लोकांक आडोवपा खातीर. हांगा पंचायती मार्फत एक बोर्डू मारलेलो आसा. तो लोकांक आमी गांवच्या भुरग्यांनी रिटर्न धाडलेल्या गाडी थोडे पंचार करून हांगा न्हांवनाका, हांगा डेंजर आसा. आयकना लोक, येतात ते भायले आवटसायडर येतात खूब जाण न्हांवपाक आनी ते आयकना, परत रिटर्न येतात न्हांवपाक. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.